तुझ्या नावानं मी सांगत मिळ्या संतोष मोरी काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सौम्य जेसू ख्रिस्ता चढवून दारा उपकारा सर तुझ्या अर्घा दिता रक्त तुझ्या आमकां निकळ केलाय कुर्साच्या मरणात जिवीत दिला सौम्या तुझ्या नावानं मी सांगत मिळ्या संतोष मोरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता. सगळं एक घडीभर आमी बसया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक, ह्या पुणशेताक, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा प्रत्येक जाण तुमकां स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा हे भक्तीपण सोलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात. मनादी बाप ऑल्वेन दिकोन्ना गांवांत ते बीजे पिरगजीचे याजक जावन सबार वर्सांचे याजकी जिवीत जियेलो अनुभव तांकां आसा मोगाचे न्हू. आनी प्रत्येक जावन म्हज्या माय पिरगजेन ओमजुरान ते विगार जावन आसले मुडी पवित्र थळार विगार जावन रेक्टर जावन सेवा दिल्ले. खाटी बळ्ळा पिरगजीचो विगार जावन सेवा दिल्ले. आनी आतां प्रस्तुत वायट हावस थंयसर त्या केंद्रांत आत्मीक डिरेक्टर जावन पाद्रा सेवा दिवन आसा. गेल्या त्या फावटी हांगासर आयिल्लो. आज परत पाद्रा लागीं विचारतना आमचे सांगात आसा पाद्रा बी एक मागण्याचो मनीस. विशेश तरेन तांच्या जिवितान मागण्या देवाक तांणी स्नान दिलां आनी दैतें बरेंपण तांच्या मरिपाती लोकांक घडोवन आसा मोगाचें न्हू. आज आमचे संगी आसा पाद्रा. तें लागून मुखलें मिसाचें बलिदान शर्माव आराधान पाद्राक चलोवन आज आमचे खातीर मागतलो. त्या खातीर तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. लॅन्सी विनोरा मार्टीस मूडबेळ्ळे, सुनील किरान आनी कुटाम मँगलोर, कार्मिन पिरान आनी कुटाम गंटलकट्टे, लिल्ली पिंटो कटील, सिस्टर मेरी बेंगलोर, रोजमेरी डियाल्मेडा कल्याणपुरा, एडवर्ड रीटा सॅमसन परमन्नूर, मೈಕಲ್ ಜಸಿಂತ ಲೋಬೋ ಪವಿತ್ ಕಾಲ್ದವಡು, ರೆಜಿನಾ ಲೋಬೋ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಲೋಬೋ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಲವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಲಡ್ಕ, रीवा डिसोजा किन्निगोळी, रॉनी पिंटो मुंबई, सोहन रेशमा सिक्वेरा 10व्या वर्षाच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी नित्या दरवाडो, लिगोरी मेबल सिक्वेरा नित्या दरवाडो, प्रवीण जेनेवी फर्नांडिस मिलाग्रेस, स्टेपी स्टीफन डिसोजा बोळकोंजे, वाल्टर लुसी लोबो बोंदेल, जेसिका मारिया सिक्वेरा किन्निगोळी, ॲग्नेस सांगतीस तिच्या 52व्या वर्षाच्या जन्म दिसा संदर्भी किन्निगोळी, विनिशा डिसोजा पवित कालदवाडो, सल्वोदर विल्मा डिसोजा मँगलोर, प्रिमा जीवन बँगलोर, सिप्रियान मेलिटा डिसोजा किन्निगोळी. तशेंच अर्गां जावन बलिदान भेटयता लियो मोंतेरो कुलशेगर. प्रत्येक ते सांबासोद मीस भेटयता अमल केरळा, क्लेटन निकोलेट किन्निगोळी, ग्लोरिया रॉन डिसोजा किरेम, ट्रीजा फर्नांडीस सचेरीपेटे, रेश्मा फर्नांडीस एडपदव, रेश्मा शराल मिस्कीत संपिगे. देवदीन मेरी आणि अगस्टीन लोबोच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता मायकल जसिंता लोबो पवित कालदवाडो. देवदीन प्रिसिला लोबोच्या आत्म्यापासून 5व्या वर्षाच्या मोर्नासो उगडासकान मीस भेटयता रेजिना लोबो किन्निगोळी. देवदीन फिलिप जॉर्ज डियाल्मेडाच्या आत्म्यापासून 1ल्या वर्षाच्या मोर्नासो वार्षिकोत्सवा संदर्भी बलिदान भेटयता लीना किन्निगोळी. तशेंच कुटुंबान देवदीन जाल्या आत्म्यापासून मीस भेटयता रायमंड लोबो मुंबय, मायकल जसिंता लोबो पवित्र कालदवाडो. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमच्या ते सवां खातीर गरजां खातीर
विशेष जाऊन या मिसाच्या बलिदाना वेळी आम्ही मागया. आज आम्ही प्रत्येक जाऊन भारताच्या आर्मी खातीर सैनिका खातीर आमी मागता. फाल्यां इंडियन आर्मी डे फाल्यांच्या दिसा त्या देखून आज भारताच्या या आर्मी खातीर आमच्या देशाचें रक्षण करतात. जायते कश्टांची तांची परिस्थिती, जायते बडी जीव ओगडावन म्हणले घायेतात, कश्ट जातात, तांचे कुटुंबांक कश्ट जातात. त्या देखून आज आमच्या आर्मींत सेवा दिवच्या सकड भाव भयणी खातीर विशेष तरान आमी मागता आसतना तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. देवाचे आशिर्वाद बेसावा तांच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच हांगासर आयिल्ल्या सकड भुरग्यां खातीर आज आमी मागया. परीक्षेचे दीस, तयारेचे दीस सोमी तांकांय आशिर्वादांनी भरून दी, मोठी उस्वाद दिवन दी, तांचे जिवीत सोमी नंदन करून दी म्हणून आमी मागया. ही सर्त सवा मोतीन दोन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. सकड आमी उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, जुबलेवाचें वर्स आमी आरंभ केलां आनी ह्या वर्साचो ध्येय जावन आसा बरवशाची यात्रिका. अर्थाबरीत वो ध्येय आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक. पयल्या सुवातेर आमच्या जिणयेक बरवसो आसूंक जाय. जर बरवसो ना तवळ आमी आमचें जिवन मुखार व्हरूंक आसात. वो बरवसो खंय तावन आमकां मेळटा? खंडी जावन जेजू आमच्या सोम्यातावन ताच्या उतरां मरिपात. दुसऱ्यान आमी सक्कडी यात्रिका म्हणलें आमी समजता. आज एक यात्रीक जावन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. आमच्या हर एक दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी जावन आसा यात्रिकां सर्गराजाक. ही आमचें संवसारी जिवीत तें शाश्वत न्हय, तें थोड्याच तेंपाचें. पूण सर्गराजांत आसा एक जिवीत तें सस्नाक बाळचें तसलें. देखून असल्या जिविताक वेच्याक आमची बरी तयाराय करून बरवशान मेटां कडूंक देव आमकां आपयता. आनी खंडी जावन सांजू ताद्देव ह्या दिशेन आमकां सक्कडांकी एक आदार जावन आसा. आमचो सांगाती तो जावन आसा आनी आमच्या हाताक धरून आमकां चलोवन व्हरचो आमचो मोगाचो सांतो. तर सर आमची मागणी ताच्या पांया तळा आमी दवरता आसतना आमच्या हर एकल्याचें जिवीत ताच्या तबेन आमी समर्पून दिवया. आनी हें वर्स आमकां वैयक्तीक जावन फळां बरी जावच्या खातीर मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या फुडें सरया. आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजू ताद्देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें.
ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. हेब्रेवांक बरयल्या पात्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण, मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण. थोड्या काळाक देवदूता प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय. आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडलें की तेंच नामून जालें. तरी पूण सर वस्तू ताच्या अधिकारा खाल आसलेल्यो आमी आतां पळयता. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता, कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसी जाय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट सोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक ताच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांत्र पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें, कित्याक पवित्र करतल्यांचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावाक हांव परगट करतलों आनी सगळे साबे सांगाता मेळून तुजी स्तुती गातलो. देवाचें उतार हें. देवाची उडोवक. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नांव ते तुजे आखे प्रितमेचे. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिला. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. वर्ते महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयल्याय. तुज्या हातांच्या रचनाचे ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. तुज्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तुझ्या हातांच्या रचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय.
तुझे सम्या दिवो म्हज्या ह्या मेठा काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश म्हजे जिणे हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस कफरनावांत येवन पावले. साबत येतस जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्रियां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. नजरेताच्या जेजू, तूं आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पण जेजून ताका बेश्टावन म्हणलें, तोंडाम आनी ह्या मनशांतान भायर सर. तोवर तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या ताळ्यान किळांस मारीत त्या मनशांतावन भायर सरलो. सोमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीस शिकवण अधिकारान बदलली. देंवसारांक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्माण मानतात. तितल्यार गलिलेच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आयकल्लीं दोनूय वाचपां अधिकारा विशयांत आमचे लागीं उलयतात. जर तुका अधिकार आसा तवळ तूं कितें सांगताय, कितें करताय, ताका मोल आसा. थोडी दृश्टांत आमी पळोवया. इस्कॉलांत शिक्षकी आसा, ती कितें भुरग्यांक सांगता, भुरगीं आयकतात आनी करतात. टिचरीन सांगल्या बरीच थंयसर आसो आया वा एटेंडर सांगता जाल्यार कोणें भुरगें त्या आयाक गमन दिना, कित्याक ताच्या लागीं अधिकार ना. ट्राफीक कंट्रोल करूंक थंयसर पुलीस आसा. ताच्या हातांत आसचें बॅत, ताच्या लागीं आसचें तें विजील आनी ताचें तें उतर. अरी एकाकी भावा भयणीनो अधिकार आसा. कितें तो सांगता पळया त्या रितीन थंयसर ट्रॅफीक थंयसर आमी पळयता ताची मांडावळ जाता. तूं आनी हांव चार मार्गार लागीं वचून रावल्यार खंयची ट्राफीक आमकां कंट्रोल करूंक जायत. पुलिसांचो अधिकार हांवें म्हज्याच जिणेंत अनुभव केल्लो आसा. सेमिनरींत आसतना आमकां वर्सांत 4 वा 5 फावटी फूल डे आवटींग आसतालीं आनी त्या दीस फूल डे आवटिंगा दीस आमी खंय वचत आसलें, फिल्माकी वचत आसलें. हांव आनी म्हजो सांगाती त्या दीस कांगनाडी आस्पत्रेंत आसच्या एका पिडेस्ताक पळोवन कांगनाडी थंयसर बस धरून फिल्माक वेचाक भायर सरलें हांव. लोक आसलो देखून काडून नातले आमी, पूण मॅटांचेर आमी आसले. तो मुखल्यान आसलो सेमिनरीज म्हजो सांगाती, हांव फाटल्यान आसलो. आनी आयलँडा लागीं थंयसर बस रावल्या वेळार तबळ ट्रॅफीक इन्स्पेक्टर आप्पाया तो आयलो अशें रिगलो आनी आमकां दोगा तेका ओण व्हेलें आनी गाडयेर घालें. हांवें सांगलें ना न्हू
ಸೆಮಿನರಿಂದ ಬರುವ ಏನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ पांडवेश्वर पुलीस स्टेशना वचून ताच्या उपरांत दुसरी वेवस्था आसली निमाणे कोर्टा मातसो वचचें पडलें 500 रुपया थंयसर हांवें त्या दिसा त्या दिसांनी उपरांत पुलिसाचो अधिकार म्हळ्यार तो एका जिल्ल्याचो DC ताचें फर्माण ताचे आदेश ते सगळ्यांक लागतात कोणीय ताच्या आदेशाक विरोध वचना कित्याक ताच्या हुद्द्याक लागून ताच्या लागीं अधिकार आसा पूण भाव भयणीनो हो अधिकार तात्कालीक थोड्या तेंपाचो एक दीस हो अधिकार आखेर जातलो ती टिचर निवृत्ती जाल्या उपरांत ती कितेंय भुरग्यांक सांगता कोणीय गमन दिनात पुलीस तो ताच्या कामांत येवन ताणें सुटका चडल्या उपरांत तो कितेंय सांगता कोणी ताचें गण्य करिनात तो DC एका जिल्ल्यांतून ताका वर्ग जाल्ल्या वेळार परतून तो थंयसर त्या जिल्ल्याक आयिल्ल्या वेळार तो DC जावन थंयसर आसूंक सादना आनी बरें निदर्शन जावन आसा आमचे मंत्री ते हुद्द्यार आसतना पावरार आसतना पळया तांचो अधिकार ते पुलिसांक अधिकाऱ्यांक तांच्या मुठीन दवरतात सकाळीं फुडें ताच्या घरा आमी पळयता थंयसर लोकांची कतड कित्याक तांच्या लागीं अधिकार आसा पावर आसा आनी कितेंय ताणें सांगलें जाता हांवें एका दोगा मिनिस्टरान पळयलां एकच एक फोन पावता DCक संगती बदलूंक एकच एक फोन तो अधिकार तुजें खंयचेंय काम जाय आनी तो मंत्री तुका लागीं आसा ती कामां जातात कित्याक ताच्या लागीं ती पदवी आसा पूण तसो मंत्री भाव भयणीनो त्या अधिकारांत सकला देंवल्ल्या वेळार कोणूच ताका हुंकाना कोणूच ताचे चर्चेन येना देखून संवसारी अधिकार शाश्वत न्हय एक ना एक दीस तो आखेर जाता आमी आयकली दोनी वाचपां आयचीं ती संवसारी अधिकाराच्या श्रेश्ठ अधिकाराच्या विशीं आमच्या लागीं उलयतात हाच्या पयल्या वाचपांत एब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत थंयसर जेजूचो मनशा पुताचो अधिकार थंयसर पवित्र बरयणार विवरिता तो म्हणटा सर्व वस्तू ताच्या अधिकाराक अधीन केल्यात ताच्या अधिकारा भायर सोडुलें कितेंच ना हर एक संगत तो म्हणटा जेजूच्या अधिकारा खातीर आसा म्हणटसो तो म्हणटा ताणें मरण सोंसलें देखून ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडलो जेजूक तो अधिकार मेळ्ळो जाल्यार ताणें तें मरण स्विकार केल्ल्यान देखून हर एक संगत जेजूच्या अधिकाराक आसा म्हणटा तो ताच्या अधिकारा भायर कितेंच ना ताणें मरण सोंसलें देखून ताका तो अधिकार लाभलो सुवार्थेक आमी वेता जाल्यार पळयता आमी थंयसर जेजू सिनागोगांत अधिकार आसल्या मनशा बरी तो शिकयतलो आनी ताणें शिकयली ती रीत पळोवन लोक विस्मीत जाल्लो आनी थंयसर देवसार लागलो मनीस आयिल्ल्या वेळार आमी पळयता जेजू त्या मनशांतल्यान देवसार भायर घालता बाबीनीनो एका साद्या मनशाकच सांबाळूंक आमकां आसात पूण जेजू पळया त्या मनशा थंय आसलो तो देवसार भायर घालता जाल्यार कसलो एक अधिकार ताका आसलो कसली एक पदवी ताच्या लागीं आसली गेनेझारेत गांवाक गेल्ल्या वेळार थंयसर देवसार तो सिमेस्त्रींत रावतलो ताका सांकळींनी बांदूंक आसाद जाल्लें जायते पटीन सांकळी ताणें पूट केल्ल्यो आनी तसलो मनीस तसलो देवसार जेजूक काल जाता उसांबळ जाल्लो दर्यो आमी पळयता जेजू काल म्हणटा चूप राव तणजा एका उतरान भाव भयणीनो सो जेजूच्या उतराची सकत ती जावन आसा जेजूच्या उतराचो तो अधिकार तो जावन आसा ताका कितें म्हणटात ही नवीस शिकोवण अधिकारान भरलेली देवसाराक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्माण मानतात भाव भयणीनो जेजूची शिकोवण वर्त्या अधिकारान भरलेली आमी पळयता ताच्या शिकोवणेन थंयसर धार आसलो शास्त्र्यांक आनी फारिसेवांक कितें म्हणालो तो अत्त आज्ञाच्या पिलानो कसलें उतर पळया अत्त आज्ञाच्या पिलानो तुमी सुणो कांडल्या फोंडा बरी म्हणालो तो तुमी भायल्यान पळोवंक बरें दिसतात पूण भितरल्यान बरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां फारिसेवांक आनी शास्त्र्यांक हें उतर सोम्यान सांगलें जाल्यार ताच्या लागीं कसलो एक अधिकार आसलो म्हणल्यार आमी पळोवया ताच्या
5 वेळाचे ताका धरूंक आयिल्ल्या त्या प्रधान याजकांक आनी मातबाऱ्यांक तो म्हणटा एका सोराक धरूंक आयिल्ल्या बरी थालवारी आनी दांडे तोणके घेवन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. कसलें उतर पळया. जेजूक धरूंक ते आयल्यात आनी तो म्हणटा एका सोराक धरूंक आयिल्ल्या बरी तालवारी आनी दोंडे घेवन म्हाका धरूंक आयल्यात. तांच्या मुखार जेजू थंयसर तसो अधिकार दाखयता. उपरांत आमी पळयता जेजू आनी पिलाता मदें संभाशण चलता. पिलात काल म्हणालो जेजूक म्हज्या लागीं तूं उलयनाय गे, तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका कुरसांव की म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेनाय. जेजू गोतरावलो कितें म्हणालो वयर तांव तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. कसलें एक धैर्य सोम्याच्या भावा भयणीनो. ताच्या उतरांनी बरोवन आसली ती अगाध सकत आनी ही अगाध सकत ताच्या 5 वेळा सयत आमी पळोवयेत. जेजू खंयच्याय एका याजकी कुटुंबांत जल्मूंक ना. जेजू जल्मालो नजरेतांत एका साद्या कुटुंबांत. ताचो बाप एक सुतारी. जेजू खंयच्याय एका शास्त्र्याच्या हाताखाल ताणें तरबेती जोडलेली ना. पूण आमी पळयता जेजूक हो सगळो अधिकार खंय तावन आयलो. जेजूचें जिवन आमी पवित्र पुस्तकाक वचून नियाळ करता जाल्यार हो अधिकार खंय तावन आयलो गी म्हणल्यार आमकां स्पश्ट जाता. पयल्यान आमी पळयता जेजूक ताच्या बापा लागीं भोव लागशिल्लो संबंद आसलो. देवाचें उतर वाचा मातेवाच्या वांजेलांत, मार्काच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत जो जेजूक बापा लागीं लागशिल्लो संबंद आसलो. देखून बापाक मेळोवंक तो आशेतलो भाव भयणीनो. बापा लागीं एक जावंक आशेतलो. थोडे फावटी सगळी रात ताच्या बापा संगी तो करशितलो. ताणें ताच्या बापा लागीं बांदून हाडलेल्या त्या लागशिल्ल्या संबंदा मरीपा तो अधिकार ताणें जोडलो. नांग साद्द ना ताचे वरवीं न्ही तो. दुसऱ्यान आमी पळयता ताच्या मागण्या मरीपात हो अधिकार ताणें जोडलो. जायते फावटी सोम्यान दिंब्यांचेर पडून मागणें गेल्लें आसा. आनी बरें निदर्शन आमी पळयता गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू दिंब्यांचेर पडून मागणें करतलो. आनी मस्त फावटी तें पिंतूर आमी पळयलां कशें जेजू दिंब्यांचेर पळोवन वयर पळोवन मागणें करता गे म्हणून. सर अडकळीतान मेकळें जावन तो मागणें करतलो. आपोस्तली नात, लोकी ना, कसलोय आवाज ना, सगळ्यात वरें विंगड वचून चड अडकळीतान पयस सरून तो मागणें करतलो. बापाची खुशी आपल्या मागण्यांत जाणा जावन तो मागणें करतलो. आनी कितें ताणें मागणें केल्लें तें ताका पदवेन आनी सक्तेन भरचें आसलें. देखून दुसऱ्यान आमी पळयता जेजूक ती पदवी मेळ्ळी ताच्या मागण्या मरीपात. आनी तिसऱ्यान ताच्या एकीनपणाच्या जिणये मरीपात. जेजू एकीनपणाचो मनीस जावन आसलो, प्रामाणीक मनीस जावन आसलो. हे फावटी ते म्हणाले देवाळाचें म्हणाले पेद्रू लागीं तुमी आनी तुमचो मेस्त्री देवाळाचें सूंक वा तिरवो बांदिनात. आनी जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक, पेद्रू वसुले घरांक आमी कश्टार घालिनाये. देखून वच थंयसर गरी घाल, तुका एक मासली मेळटली, त्या मासल्याच्या तोंडान मेळिल्लें तें नाणें घे आनी म्हजो आनी तुजो तिरवो जावन तांकां दी. कसली एकीनपणाची आनी प्रामाणीकपणाची जिणी भाव भयणीनो. हांव याजक जाल्ल्या वेळार म्हाका दिल्ली पयली फिरग जावन आसा सहायक विगार जावन उडपीक. थंयसर हांव 3 वर्सां सहायक विगार जावन आसलो. आनी आमकां फिरगजेक थंयसर इस्कॉल मात्र एक ITA आसलें, सेंट मेरीज ITA. आनी म्हज्या विगारान तें ITA म्हज्या ताब्यान दिल्लें मेलविचाराक जावन. म्हाका दिसता म्हज्या दुसऱ्या वर्सांत बेंगळूर तावन इन्स्पेक्टर्स आयिल्ले इन्स्पेक्शन करच्या खातीर आमच्या ITAक. एक दीस तें आसलें आनी सगळ्या दिसाचें इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत सांजेर आमी च्या पिवंक सांगाता बसले. हांव 2 जाण हिंदू इन्स्पेक्टर्स, विगार बाब पिटर नोरोना आनी हांव. आनी ह्या वेळार ते उलयता आसतना म्हणाले ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಥರ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು सज्जनರು. ब्लेझियस सोज आज आमच्या मदीं ना भाव भयणीनो, पूण आमचो मंत्री जावन आसलो. आनी हें उतर म्हज्याच कानांनी हांवें आयकलां. ताणें सांगलें तो एक प्रामाणीक मनीस.
कितल्याच्या तेंपात हांव ह्या डिपार्टमेंटान आमी काम करता पूण असलो एक मंत्री आमी पळयल्लो ना. केदाळा तुजें जिवीत तें प्रामाणीक जावन आसा, एकीनपणाचें जावन आसा. तूं खंयसरी आसूं पुरो पूण थंयसर तुजो प्रभाव विशेश तरान आसतलो. भगवंत मदर तेरेसा एक सादी स्त्री खंयची डिग्री वा पदवी तिचे लागीं नातली पूण तिच्या उतरांनी सकत आसली. तिची भाशणां काळजाक लागचीं तसलीं. तिणें कोणायकी कितेंय सांगलें तें जारी जातलें. हांव कलकत्ता गेल्ल्या वेळार 2-3 फावटी तिच्या कोवेंदा गेल्लो आसा आनी तिच्यो धर्म भयणी म्हाका सांगतलीं. तिणें एक कागात बरयलें जाल्यार DCक जावं दी, तहसीलदारा जावं दी वा खंयच्या एका अधिकाऱ्याक तें जारी जातलें. कित्याक तसली सकत भाव भयणीनो ह्या स्त्रियेंत आसली. तसली एक सकत आनी ही सकत खंयतान आयिल्ली तिच्या एकीनपणाच्या जिणें मरेपाक, तिच्या मागण्याच्या जिणें मरेपाक, तिच्या प्रामाणीक जिणें मरेपाक. तिच्या कुडा भायर हांवें पळयलें आसा ल्हान तिचें कुडा भायर एक ल्हानसो बांक आनी म्हाका एकली सिस्टर म्हणटाली तांची मंत्री येवन दी या सादो मनीस येवन दी तास बांकार बसूंक तर ना थंयसर. आनी तो मंत्री पयलीं आयलो म्हणून मागीर आयलो म्हणून ताका पयलें घेनातली ती. एकल्याक कशे रितीन पळयताली त्या रितीचें तिचें जिवीत. बाबीनीन असलें एकीनपणाचें जिवीत खंडी जावन हेरांचेर विशेश प्रभाव घालचें आसलें. आज असल्या आमच्या एकीनपणाच्या आनी प्रामाणीक जिणें मरेपात आमी खंडी जावन तो सोम्यान दिवचो तो अधिकार आमी तो घेवंक आनी चलोवंक आमकां साद आसा. पवित्रांत असल्या जिविताक आमकां सगळ्यांक आपोवणें मेळना. आमचें मागणें आमचें भक्तीपण जावं ह्या थळार आमी करचें तें भक्तीपण खंडी जावन बरें भक्तीपण आमकां असल्या एकीनपणाच्या प्रामाणीकपणाच्या जिणेक आमकां पावय जाय. कसला आमचें जिवीत तें एकीनपणाचें प्रामाणीकपणाचें जाता खंडी जावन आमच्या उतरांत सकत आसतली, आमच्या कामांत थंयसर बोळ आसतलें आनी कितें आमी करता तो विशेश प्रभाव हेरांचेर घालूंक शकतले हांव. आनी कसली एक सकत वा पदवी आमचे थंय रास करता गे म्हणलें आमच्या जिणे मरेपात दाखोवन दितलें. ही कृपा सांजूद तादव्या मरेपात आमी मागया. आमेन. स्फोरितायच्या पोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता पोरत्या मोगान तुका स्विकार तूं करी बापा स्विकार तूं करी बापा उंडो गोवाचो वायदा कासो व्हड वावटीचो आमच्या कश्टांचो स्विकार करून बापा बदल राखता मासान क्रिस्ताच्या स्विकार करून बापा बदल राखता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या बाबां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पळय सभेच्या आदाराक सरस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. इस सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायाची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. होवी 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबडतसो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवान पणसो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मोरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे तिसो पोती बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत देव सहायम पिळ्ळे ताच्या बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे बागे आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश्यान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भावपणाचो आनी एकतारोचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोबागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकात रेता येण्यान तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत म्हजें समर्पिता. सोम्या तुका सेवकात रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका
आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. जीवो उडो तू जीवित दिलसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सासणी सुका वरून पावसो सासणी सुखाक पावसो. सुम्या तुका सेवका त्रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. प्रार्थया. भोवमोगाळ बापा, बागेवंत जूत तात देवाच्या जैतेवंत मोर्ना पसत ह्या नोवेनाच्या दिसा वो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. समेस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एक फावटी ह्या पवित्र थळाक सांजूद ता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आमचे पूर्ण थळ ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एक यात्रेक केंद्र जावन देशच्या गोळी बापांनी उबारला आनी जिंकोन ह्या वर्सा हांगासर यात्रेक येवन ह्या पवित्र थळार खुमसार जातात, मागतात तांकां प्रत्येक इंदुलजन्स लाभतात, बरेपण बेसावान जिवितान लाभतात म्हणून सांगला. तुम्ही आज ह्या पवित्र थळाक आयिल्लीं एका लेखान भागी आज मागलेलीं हांगासर तुमी खंडीत भागी देवाची बेसावां आशिर्वादां विशेषतावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा खंडीत तुमच्या जिवितान वालतेलीं. हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा. ताजे उपरांत 10:30 वरां तावन कुमसारां, 10:15 वरार परत मुर्यमायचो तेर्स, 10:30 वरार मीस, 9 आराधन आनी भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान मेळटात. प्रत्येक जावन कोंत बेंतीन सांजूद तात देवाच्यो इमाज्यो आनी इतर संगती आसात. कोणाकी कितेंय जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलाक भेट दिवंक तुमकां आपोवणें दिता. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसां तशेंच ते सवां कोणाकी दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा, वांजेल रजार करूंक जाय जाल्यार हप्त्या मदें हांगासर फोन करन केदाळाय तुमी येवेत. आयचे दिसाय थोडो वेळ तुमकां मेळोवंक अवकाश आसा. पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमी दिवचें. मोगाचें दान आमी स्विकार करता, ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबल्यो, कुमगार, काजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन आराधना वेळार, नोवेना वेळार, मिसांवच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर मागतले. हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात. BP शुगर पळयतात. कोणायकी मिसा उपरांत आराधना वेळार, नोवेना वेळार कोणायकी वचून BP शुगर पळोवंक जाय जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्याक आश्रयेच्या बिल्डींग सालांत मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक कॉलेजीची डाक्टरां, नर्सां हांगासर आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन कोणायकी जाय जाल्यार ती मेळटात. नोवेना वेळार, आराधना वेळार वा ताच्या उपरांत सगळी
भक्तीक कार्य जाल्या उपरांत थंयसर आसात तुमी तांकां भेटयेत असो फायदो तुमी जोडयेत. तशेंच ह्या आश्रयाच्या बिल्डींग सालांत काल तावन 13 तारखे तावन 28 तारखे पर्यंत 28 तारखे पर्यंत फूट पल्स थेरपी पांयांची थेरपी हांगासर सलोन आसा. थंयसर जायतीं 25 ताचे चड मिशीन आसात. अर्द घंटो एकल्याक मिशिनान बसोवंक अवकाश आसा. कोणाचे पांय दूख आसात, पांयांनी रगत सारकें वळना आनी प्रत्येक जण वेरिकोस वेन प्रॉब्लेम आसा जाल्यार थंयसर गेलें जाल्यार तुमकां फायदो जाता. हे 15 दीस धर्मार्थ. ताचे उपरांत कोणाकी मिशिनां जाय जाल्यार घेवंक अवकाश आसा. पूण हे 15 दिसांचे शिबीर धर्मार्थ. ते देखून कोणायकी हे 15 दीस येवन असो फायदो जोडूंक जाय जाल्यार तुमकां अवकाश आसा. मगोचें आज जेवणाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानादे बाब ऑल्विन देखून तांचे जावन मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. सिप्रियन मेलिटा डिसोजा किन्नेगोळी आयच्या दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां, तांचो आमी उपकार बावरता. सोहान रेशमा सिक्वेरा नित्य दरवाडो आयच्या दिसाचे वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां, तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. ऑल्विन संदीप पिंटो किन्नेगोळी, विवियन डिसोजा किन्नेगोळी, रोजमेरी डियाल्मेडा कल्याणपूर, लुसी डिसोजा लानपुलवाडो, पास्कल रोड्रिगस किन्नेगोळी, प्रताप लोब किन्नेगोळी, जोहान मतायस किन्नेगोळी, इवन मतायस किन्नेगोळी, रेशमा शरल मिस्किद संपिगे, जोकिम वेगस सिद्धागटे. ह्या सर्वांनी मुखार येवची, तुमची मानाची वात घेवची. दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार बावरता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज जेवण आमचे खातीर तयार केलां. सांजूद वाड्याकारांनी तांचोय उपकार बावरता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद देवाच्या मनाक नव्यानाक आमी आयती जावया. वाती वांटल्या बाब ऑल्विन तुमकांय देव बरें करूं. सकाळ आमी दिबी घालया. सांजूद देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसोन आमचे पासून विनंती करता. सांजूद देवानी येरसान बघ प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमया जेजो क्रिस्ता, तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आनी आमचे मागणे हे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बागेवन जूद देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्दार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जूद देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारिस्त कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय.
तुझे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आयचे दिसा सबाज जाणांनी तांची तेसावां मागणी हांगासर दान दिल्ली आसात. ही वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां मागणी आसात तुमी मागा मोगाचें न्हू. नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनान कितें मागणी तेसावां घेवन ह्या पवित्र थळाक आज आयल्यांत सांजूद देवाच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणली ती बरोवसो आमचे पातयेनी जावन आसा. त्या देखून ह्या घडी आमी विशेश तरान सकड आमची मागणी तेसावां समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. 22 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 6 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर, एकल्याचें ताच्या अर्द्या कडेन आसलें ल्हान गुळो तो गूण जावच्या खातीर, 7 जाणांची हाता पांयची गांठी गूण जावच्या खातीर, एकल्याक गवाचें मन परिवर्तन जावंक आनी मोगान जिवचे कृपा मेळच्या खातीर, 12 जाणां परगांवान बरें काम मेळच्या खातीर, एकल्याच्या वाट्याचे समस्या निवारूंक आनी घराक बरी वाट मेळच्या खातीर, तेगांक मतींतलें टेन्शन पयस जावच्या खातीर, तेगा जाणांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, तेगा जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर, 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, एकलेसो बालतेर बऱ्यान जावं आनी भलायकेवंत भुरगो फावो जावच्या खातीर, 14 जाणांचें क्रियाटीन लेवल नॉर्मल येवच्या खातीर, 8 जाणांचें BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, दोगांचे पयन बऱ्यान जावं आनी राखून व्हरच्या खातीर, दोगांचे एलर्जी कोंकली शेळ गूण जावच्या खातीर, एकल्याचें पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर, 12 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय मेळच्या खातीर, तेगांच्या शिरांची पिडा गूण जावच्या खातीर, 14 क्रियाट गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याच्या घराचे बोवारी आसचे दुश्टगायचे समस्ये परिहार जावच्या खातीर, एकल्याक जाग्याचे आनी वाट्याचे जाग्याचे वांटे मोगान आनी समाधानी जावच्या खातीर, दोगांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याचे पायल्स प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर, एकल्याक UKंत पार्ट टायम जॉब मेळच्या पासत, एकल्याक जल्मल्ल्या भुरग्याचे कान हार्ट आनी किडनी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर, एकल्याक बरें घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर 18 जाणांनी प्रत्येक तांच्या तेसांव पासत मागोवंक सांगला. तशेंच आमच्या पिरगजेंतलो याजक बाप क्लेमेंट क्वॉर्टर्स, ताची आवय लिली क्वॉर्टर्स अस्वस्थ आसा, तिच्या भलायके खातीर विशेश तरान मागून ह्या कुटुंबान आमकां सांगला. लिओ मोंतेरो कुलशेकर ताचें फ्रीज जाल्लें अकावंट अनफ्रीज जावच्या खातीर, भायर पडिल्ली चेन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. तांचे खातीर आमी मागया. विन्स्टन म्हणल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. CA एग्जाम बरें फूड करूंक कृपा मेळच्या खातीर. एवलीन रॉड्रिगस तिका बेबी सिटींग दुबायंत मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. तिचे खातीर आमी मागया. विन्स्टन आनी विना तांच्या कुटुंबा खातीर, सेसिलिया सेरावो तिच्या भलायके खातीर, ह्या सगळ्या कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. तांचे खातीर आमी मागया. एक आक्रिस्तांव भाव पयस कारवार तावन हांगासर आयिल्लो, बऱ्या कामार आसा, बरें जोडटा मोगाचें न्हू. OCD प्रॉब्लेमांत कश्ट जाता, त्या देखून कितें करता कितें कळना करना त्या विशयान ताका समजना, जायते कश्ट जाता. बायल सून गेल्लें सबार वर्सां आनी मतीक समाधान ना, रातीक न्हीद पडना म्हणटा. हांगासर आयिल्लो ह्या पवित्र तळाक हांवें ताचे खातीर मागला, मागोवंक सांगला. ह्या भावा खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एक तरणाटो जायते रीण घान गमनमान रिणाक सांपडला, कश्ट जाता, कुटाम सगळें कश्ट जाता मोगाचें न्हू. ह्या सगळ्या खोट्यापणांतावन सुटका मेळच्याक, पियोनेतावन आमाल पियोनेतान सुटका मेळच्याक, एक बरें जिवीत, एक जबाबदारेचें जिवीत जियोवच्याक ताका कृपा मेळच्याक प्रत्येक जावन तांणी ह्या पवित्र थाळार आपूण बरो जाता म्हणले बसोवनी मुजे समकर केल्या, ती बसोवनी ताणें पाळोवंक एक बरें जिवीत बांदून हाडची कृपा विशेश तरान ताका मेळच्या खातीर ह्या तरणाट्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एका याजक भावान ताच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. आनी तशेंच ताच्या मतीक टेन्शन आसा, जायतें कश्ट जाता, थोड्या समस्यांक वळख जावन ह्या भावाक सकयल समस्या जावन सुटका मेळच्या खातीर, बरी भलायकी लाभच्या खातीर ह्या याजक भावान मागोवंक सांगला. ताचे खातीर आमी आज ह्या नव्या वेळा विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एकल्याच्या दुवेक खातीर आमी मागोवन आसल्या, जायतें बरेंपण त्या दुवेक लाभलां, आनीकी चड भलायकी बरेंपण
या ताच्या दुवेक मेलच्या खातीर तांणी मागोवंक सांगला त्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेष तरान ह्या पवित्र थळार मागया सबाज जण हांगासर येतात मोगाचें हर एका दिसा म्हणल्या बरें मागोवंक सांगतात ह्या सकट भावंडां खातीर आनी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करी मागया आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया महिमा तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू तुका सुमया भोगलाप तुका सुमया जेजू तुका सुमया नमन तुका सुमया नमन जेजू तुका सुमया प्रणिपात तुका सुमया प्रणिपात तुका जेजू सुमया जय जय तुका सुमया जय जेजू तुका स्तुती सुमया तुका सुमया जेजू तुका सुमया हालेलुया 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 मोगळा जेजू या सकट भावनांक आज तुझ्या पायां तळा समर्पण करता तुझी पदवी तुझी अधिकार तांच्या जिवितान बोडजून दी तांच्या जिवितान भलायकी बरेपण तांकां मेळून दी आज प्रत्येक जण झूज जात देवाच्या मजतीन या पवित्र तळार तुझ्या पायां तळा आयल्या तुझे कडेन मागतात विनंती करतात या सकट भावांक तुझी खुशी वयतर बरेपण दी तांच्या जिवितान तुझी पदवी महिमा अधिकार वाडय तांच्या जिवितान ते सकट पिडा शिडा पयसर दी खून जावन दी तांणी आशिल्लें बरेपण तांच्या जिवितान तांकां लाभोवन दी समया जेजू आपोर समया हरी एकल्याक आपोर touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus आपोर समया आपोर समया आशीर्वादित कर समया गुण कर समया तुझी पदवी तुझो अधिकार तुझ्या जिवितान बरजळय समया तुका मान महिमा स्तुती आराधन आता आणि सदा सर्वदा आमेन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सकणा मी दिवी घालया म्हज्या मतीर काळो कान म्हजो बोवात दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवले ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतां हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरवस दिवचे खेरी तेणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे खांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवान नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर दोळे धांपिया मोगाचें न्हू या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारीपात आमकां लपच्या सकट बरेपणा खातीर बेसांवां खातीर प्रत्येक जण ह्या जुबलेवाच्या वर्सा हांगासर लाभच्या त्या इंडुलजन्सा खातीर आशिर्वादां खातीर बरेपणा खातीर आत्मीक बरेपणा खातीर आमच्या जिवितांत घडच्या त्या असर्या अद्भुतां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू 8 जाणां मगलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात त्या जाणांचें खासदाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकलेसो बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दिता एकल्याक इस्रायलीचे विजा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी दोगां पैना वेळार राखून व्हेल्लेल्या खातीर देवाक अर्गां दितात तांचे संगी आमी मेळया आमच्याय जिवितांत धन्या देवान करचें बरेपण वळखून आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा तुज्या मुनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली दिसा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी खुशी वयता ती सत्य सवान तू जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कोस्टोंच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बापा पावो ते जिणे सांगाती मेळा नासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा इंडियाच्या आर्मींत काम करच्या सगळ्यांक तुज्या पांयां आमी समर्पण करता हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद आवत तांणी घरच्या मिसावान तांकां तृप्ती दी सदांच सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले तांकां सांबाळून व्हर म्हणून आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा ह्या आर्मीच्या कुटुंबांक तुज्या पांयां आमी समर्पण करता जायत्या कुटुंबांनी तांच्या कुटुंबादारांक लॉकडावन घालून दूख बेजाराय आनी कठीण परिस्थिती आसा तांचेर त्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद आवत तांचे सांगाता तो राव सदांच ह्या कुटुंबाक बळ गटाय तुजो सांगात लाभय म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे उजे सदैव बोल जेजूक आमकां दाखय हे दाळे मोकळे उकलोबी ओंकारी बरये आमच्या पिडेस्त भावंडांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करया आनी त्रिएक देवाक महिमा दिवन आमी सांगता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जायम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या भुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टोंच्या तुझ्या साकरांनी साकारणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांडली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन वेगळी सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवे आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोमिया बाबार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकां सूख समजोणी आनी माना भेद पयस करून एकामेकांक काळजांतान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईपासान आनी काकुळतीन वागोवन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बासावणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शेसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन
आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. मोगाच्यान दिव्य समिरावी आम मुकलो वेळ आराधनान सोमिया संगत आमी करसूं सो सोमियाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. Jesu Christa, tu सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. Jesu Christa, tu सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. हे पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 भोव पवित्र युकारिस्तांत कोरोसू आजाराच्या आमच्या स्वादीक जेजू, ह्या पवित्र उंड्यांत तुजें आजारपण आमी बाबाडतान पाती येता
आनी ह्या तुज्या मोलादीक देण्या पासून तुका दिन वाचतां आमकां जिवान बरोवंक आनी आमचो आत्मो भलायकेंत आसूंक तुजें मांस आनी रगत आमकां तुवें आत्मीक काण जावन दिलां ह्या तुज्या मोगा आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्सितां आनी वंदितां पिडेस्तांचो विशेश मोग आनी दया आसलेल्या तुवें तुज्या 3 वर्साच्या परगट जिणयेंत बाबार्थान तुजे लागीं आयिल्ल्या अरियेकल्याक ताच्या पिडेंतले तांकां गूण केलें आजून पिडे आनी कश्टां वेळी बाबार्थान तुका उलो मारतल्या अरियेकल्याक तूं पावताय असर्यां करून कोणेय गूण करूंक जायना तसली पिडा तूं गूण करताय तुज्या दैवीक सक्तेन गूण करूंक जायना तसली पिडा ह्या संवसारांत खंयचीच ना तरी आमचो अस्कत बाबार्थ तुवें दिवचें हें मोलादीक देणें जोडूंक शकना जायते पोटी ह्या संवसाराच्या पंडिता लागीं आमी गेल्ले आसा पूण कुडी आत्म्याची गूण करच्या दैवीक वय जावन आसल्या तुजे लागीं येवंक आमी सलवल्या तरी आमकां तुवें जायत्या मारेकार पिडेंतलें राखलां बऱ्या भलायकेन सांबाळलां देखून तुजो काळजांतावन उपकार बावडूंक आनी विविध पिडेक लागून आसच्या जायत्या आमच्या भावा भयणी पासून तुज्या लागीं मागोवंक आमी तुज्या पांयां तळा आमी आसा येवकारिस्तांत तुवें आमकां दिवच्या तुज्या मोलादीक सांगातपणां आनी बरवच्या पासून तुका आमी अर्गां आनी होगळाप दिता आमेन आमी सकडी उबी रावया आमचे दोनी हात येवकारिस्तांत जेजू थंय आमी वयर उबारया सोम्याची तोडो वेळ आमी स्तुती करया अर्गांचे उले हांव शिकयता म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगाता म्हणात येसुवे स्तोत्रा 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 येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे आराधने आराधने येसुवे आराधने येसुवे आराधने येसुवे महिमे येसुवे महिमे येसु ನಮ್ಮ ದೇವರೇ येसु ನಮ್ಮ ದೇವರೇ येसु ನಮ್ಮ ದೇವರೇ येसु ನಮ್ಮ ದೇವರೇ येसु ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ ದೇವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ येसु ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ येसु ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಯೇಸು ದಾವಿದ ಪುತ್ರರೇ ಯೇಸು ದಾವಿದ ಪುತ್ರರೇ ಯೇಸು ದಾವಿದ ಪುತ್ರರೇ ಯೇಸು ದಾವಿದ ಪುತ್ರರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया आमी गावया गीत जिणयेच्या 100 दिसांनी जिणयेच्या 100 दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या 100 दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी एक सुरो हावले सोमिया सामोचे थंय ताची संगी आसतना उगड म्हाका भोगाना एक सुरो हावले सोमिया सामोचे थंय ताची संगी आसतना उगड म्हाका भोगाना जिणयेच्या 100 दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी सोम्याचो उजो हात
मुझेर असा दीस रात त्याच्या हातात असताना कसली बिरान म्हाका ना सोम्याचो उजो हात मुझेर असा दीस रात त्याच्या हातात असताना कसली बिरान म्हाका ना चिनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गां स्तुती गावून खंडीत म्हाका तांचें नांव सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गां स्तुती गावून खंडीत म्हाका तांचें नांव त्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी आमी सोमेस्तां बसया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्यार उसोवन धरया आमी. येवकरिस्तांका जेजूक आमी पळोवया नाजाल्यार आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्याचें भोव वर्तें आजरपण ह्या घडये आमचे संगी आमी बगया. जेजूच्या परगट जिणये वेळार ताचें आजरपण जो कोणें बाबार्थान भोगलें तसलो मनीस ताच्या खंयच्याय गरजे खातीर सोम्या लागीं आयिल्लो तो निराशी जावन फाटीं गेलो ना. आज आमी पयस्तान वा लागीं तावन हांगासर आयिल्ली हांव त्याच सोम्याचें आजरपण आमी बगच्याक तसो जेजू आमच्या काळजान तो आसा. ह्या आल्तारीत तो आसा. देखून सोम्याचें आजरपण मरये भशेन बगुंडायेन लागशिल्ल्यान बगूंक प्रयत्न करया. आमचें आराधन आमी मुंदरशिया. तुमची जाप आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. ह्या भोव पवित्र येवकरिस्तांत तूं नीज आनी करोस आजार आसाय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तुजीच भोव पवित्र कूड आनी रगत आमच्या आत्म्याचें खाण आनी पिवण जावन तुवें दिलाय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तुज्या कुडी रक्ताच्या देण्या मरिपात सासनीक जिणी आमकां तूं फावो करताय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तुका मान केल्ल्या मरिपात तुका आराधन केल्ल्या मरिपात तुका आमच्या काळजांत खाण गेल्ल्या मरिपात सर आमची पिडा शिडा अस्कत काय पाताक तूं पयस करताय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तूं आमचे संगी आसतना सैतान आमच्या सरशीन तो रावाना बदलाक तो पळापळ घेता आनी ह्या वरवीं तुजी स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोवचें तें भाग तूं आमकां फावो करताय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तुज्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान आमकां सगळ्यांक तुवें अभिशेक केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तुज्या परगट जिणये वेळार कितलेशा लोकांक तुवें बऱ्या भलायकेचें देणें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत कितलेशे पोटी तुजे लागीं मागल्या वेळार आमकां गरज आसची बरी भलायकी समाधान संतोष तुवें दया केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. थोड्या संदर्भांनी आमच्या जिणेंत काळोख आयिल्ल्या वेळार बरवसो नातलेल्या वेळार खालतेपणान तुजे मुखार दिमी घाल्ल्या वेळार आमकां परतून एपटी तुवें वयर उबारल्या खातीर आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. जिवीत दिवच्या तुज्या उतरां मरिपा निरंतरी आमच्या लागीं तूं उलयताय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. तुज्या मोगाचें आनी सोडवणेचें देणें जावन हें जुबलेवाचें वरस तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या मागण्या जिवनांत वाडोवंक जाय परते अवकाश तुवें आमकां दिल्याय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुजी जायतीं आशिर्वादां आनी इंदुलजन्सां जोडूंक आमकां तूं फावो करताय देखून आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमी बरवश्यान
मेटां काडच्या खातीर आमकां गरज असो आदार तूं ह्या जुबल्यावरच्या वर्सा फावो करताय देखून आमी तुका आराधन करता समियान जेसू आमी सगळीं भाव भयणी एकामेकाचे हात धरून तुज्या सगळींच्या घराक आमी सांगात मेटां कडूंक आमकां तुवें कृपा दिलेल्या खातीर आमी तुका आराधन करता समियान जेसू थोडो वेळ मावून रावया आनी आमच्या काळजांतूच सोम्याक आमी आराधन करया. ताचें आजरपण आमच्या काळजांत तशें हांगासर आसचें तें वळखून आमी घेवया. जेजूची पदवेदार सकत भावा भयणीनो आमी अनुभव करया आनी गावया. जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान सैतान कोण धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक सोदता. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या रक्तान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान सैतान कोण धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक सोदता. जेजूच्या रक्तान जैत आमकां जावन आसा. जेजूच्या कुर्सान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या कुर्सान सैतान कोण धांवता. जेजूच्या कुर्सान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक सोदता. जेजूच्या कुर्सान जैत आमकां जावन आसा. जेजूच्या उतरान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या उतरान सैतान कोण धांवता. जेजूच्या उतरान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक सोदता. जेजूच्या उतरान जैत आमचें जावन आसा. जेजूच्या मोगान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया. जेजूच्या मोगान सैतान कोण धांवता. जेजूच्या मोगान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक सोदता. जेजूच्या मोगान जैत आमचें जावन आसा. हालेलुया. 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 हालेलुया.
हालेलुया 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 बाबा बहिणीनो, आमचे मदें कोणाय की पिडेस्त जावं मन आसा गी? कोणाय की पिडेस्त मन ना, पूण पिडा नातलो कोणी हांगासर आसा गी? पिडेस्त जावं आमकां मन ना, पूण पिडा नातलो ही कोणी ना. सो जोंपड्यांत आसूं दी वा रावळेरांत जियों दी, हरी एकल्याक एका ना एका रितीची पिडा म्हणली आसा. आनी थोड्या पिडेंक आमी पळयता वोकात आसना आनी वोकात नासतना मनीस कश्टाता. आनी थोड्या पिडेन वोकात आसा जाल्यारय थोडे मनीस ते वोकात घेवंक सकानासतना वा तांच्या दुर्बळकाय मरेपात, तांच्या दुर्गती मरेपात ती चिकित्सा घेवंक तांकां साद नासतना आमी पळोवया कोणाक कॅन्सर आयलें, 3rd वा 4th स्टेज आसा, एक सर्जरी जावंक, किमो जावंक कितलो दुडू जाय भाव भयणीनो. म्हजी वनी फाटल्या 2 वर्सां जावन कॅन्सरान कश्टाता. कोलोन कॅन्सर तिका जाल्लें, कुवेतान आयली ती. तुमी पाते येवच्या नात, मोत 2 किमो जाले, 32. आनी एक किमो भाव भयणीनो 47 hours परिस्थिती पळया तेची. आनी एका किमोक लागीं अडस्तान 2.5 लाख. तिका साथ आसलें बऱ्या कामान, म्हज्या भावाच्या कामान ती चिकित्सा दिवंक आतां फेब्रुवारी निमाणें म्हण दाखतेरान 2 वर्सां सराक हरी एका 3 हप्त्या तिका किमो आसलें. ताच्या उपरांत गरज पडचें ना म्हणा. देखून आमी पळयता आसात कितलींशीं मनशां असली मारणांतीक पिडा आयिल्ल्या वेळा भाव भयणीनो चिकित्सा घेवंक वा वोकात घेवंक आसाद जावन थंयसर मरण पावची. पूण आनी एका वाट्यान आमी पळयता आसात कितलेशे बरे सामार्यागार गरजेवंतांक आदार दिवचे, पिडेस्तांक आदार दिवचे. हांव व्हायट हावसांत आसा भाव भयणीनो, म्हज्या दोळ्यांनी हर एका दिसा हांव थंयसर पळोवन आसा. मार्गार आसल्या बुद्धिमांत्या लोकांक वा कोणूच नातल्या त्या लोकांक उखल हाडटात, थंयसर तांची चिकित्सा करतात, सेवा दितात. बरें जाल्या उपरांत तांचो गांव तांणी सोदून काडलो जाल्यार तांच्या गांवा पावयतात. आमच्या गांवचे मात्र न्ही, ओरिसाचे, पंजाबाचे, दिल्लीचे, नॉर्थ इस्टाचे लोक थंयसर आसात. फाटल्या 32 वर्सांनी व्हायट हावसान असल्या 458 लोकांक बरें कर तांच्या गांवाक पावयलां. हांव पर जुनान थंयसर पावल्लो. फाटल्या जुनांत आतां जनेरा मसोर 7 जाणांक पर एकल्याक ओरिसाक पावयलें. देखून कितलेशे बऱ्या मनाचे मनीस भाव भयणीनो आसात अशेल्या पिडेसांच्या गरजेच्या वेळार तांकां आदार दिवचे तसले. देखून भलायकी जावन आसा देवान आमकां दिवचें एक वर्तें देणें. आनी आमच्या जिणयेंत ही भलायकी आमी वगडायली जाल्यार आमी कलें करचे बरी ना. आमी केदाळ म्हणचे आमच्या जिणयेंत आसची भोव मुख्य 2 देणी म्हळ्यार न्हय पयशे, न्हय बदीक, न्हय तुजें काम, न्हय तुजो उद्योग, भलायकी आनी समाधान. तुका भलायकी आसा तूं बचाव, तुका समाधान आसा तुजें जिवीत कितलें बरें करून भाव भयणीन मुखार येता. देखून भलायकी आनी समाधान हें देवान दिवचें भोव वर्तें देणें. देखून आमच्या पिडे वेळार देवानच आमकां आदार दिसय. द्वितीय पुस्तक 9वो अध्याय अशें म्हणटा, धैर्य घे आनी तीर राव, तांकां भिये नाका आनी तरतर नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोव्या आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना.
आमच्या पिडे वेळार आमच्या कश्टा वेळार खंडीत जावन देव तसो आदार दिता. आमच्या व्हाईट हावसाची मॅडम कॉरिन जास्किना सुरू तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जालें, ताच्या बोन कॅन्सर जालें. तिणें किमो काणयो रेडिएशनांनी पुरो ताका केलें. ती बात म्हणचे हांव हे पाद्र्या म्हाका मजीत लज दिसता. सक्रामेंता मुखार वांजेल काण घेवन थोडे फावटी 3 वरां 4 वरां बसून मागता. पण 9व्या वर्सा दीस आमकां तें मीस आसलें सांजेर 7 वरांचेर. मागीर ती म्हणाली फादर वील हॅव एडोरेशन राती 11:12 राती 11:12 आराधना आसलें. ताच्या उपरांत 12:15 ती चापलाक गेल्ली मागोवंक सकाळीं 6 वरां बसून. काले म्हणचे म्हळ्यार भाव भयणीनो आमच्या पिडे वेळार आमकां आदार दिवन सो तो देवान. जर तुका तो भावार्थ आसा, तुका ती पातयणी आसा, बागीतू जावन आसाय. तुज्या पिडे वेळार तूं निराशी जावचो नाय. तुज्या पिडे वेळार खंयच्या पंडिता लागीं तूं धांवचो नाय. तुज्या पिडे वेळार खंयचेय माट म्हणून तूं आदारचो नाय. बदलाक देवाचें उतर तूं वाचतलोय, बाबार्थान सोम्या सरची येतलोय, जावं पुरो इगर्जेन तूं एकलोच बसून मागतलोय. तुज्या दोळ्यांत जावन दुखांच्यो झरी वळोवन तूं मागतलोय. कित्याक तसो देव आमचो आदार जावन आसा. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता 15वा अध्याय. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकाशा जाल्यार, ताच्या दिश्टीक सारकें तुमी दिसता तें करच्या जाल्यार, आनी ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे कायदे पाळचे जाल्यार इजिप्ताचेर धाडली केस्त हांव तुमचेर धाडचो ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमकां राखून व्हरतां. किर्तनाचें पुस्तक 107वें किर्तन म्हणटा आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांचो जीव नासांतलो ताणें राखलो. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत 38व्या अध्यायांत आमी वाचता सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय घेता, तीं जियेतलीं आनी तांचे थंय आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतलें. तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वाचूंक दी. पळय तूं म्हजी कोडसाण सुखांत बदलता. कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या कोणांतलो राखला. म्हजी पातकां तुज्या फाटल्यान उडयल्यान. देखून भाव भयणीनो नासाच्या कोणांतलो आमचो जीव देव राखता. आज आमी पिडेक वळख जाता जाल्यार भाव भयणीनो कारणां कितें? थोडीं कारणां आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आमच्या पिडेक कारण केलें. एक कारण जावन आसा आमच्या खाणा पिवनाचेर आमकां नियंत्रण ना. जर म्हज्या खाणा पिवनाचेर नियंत्रण ना, खंडीत जावन हांव पिडेक वळख जाता. वा जाय पुरतें खाण जेवण वा पिवन तें नासतानाय फावो तें प्रोटिनाचें जेवण खाण ना जाल्यार हांव पिडेक वळोवंक साद जाता. सत्राय आनी जागृतकायाची निर्लक्ष्य बेजबाबदारचें वर्तनाचें नडतें. दुडवा आशेन खाणा पिवनाच्या वस्तूंक जिवाक मारेकार कितें तें बरसोवचें. हांवें आमच्या कुशीं थंयसर पळयलां वयर पदवार बरी भाजी जाय जाय, बरी रांदवे जाय जाय, कालें पुरा घालतात गे म्हणून. भाजये रांदवे सांगाता तें एक देणें जावन आसा, कालें कसले वकात घालतात गे म्हणून. त्या मरीपत आमची भलायकी कशें रावात? दुडवाच्या आशेन वा पयशांच्या आशेन. नितळ वारें उदक काण ना जाल्यार, जर हांवें पिवचें उदक तें नितळ ना जाल्यार, हांवें सेवचें वारें तें नितळ ना जाल्यार, जाय पुरतें व्यायाम करिनासतना आसचें. हें आनी एक कारण. जर हांव फवत एक्सरसायज करना, खावचें मात्र वा बसचें मात्र, न्हिदचें मात्र, एक्सरसायज ना, म्हज्या पिडेक एक कारण. मानसीक वत्तड, नकारात्मक चिंतप. जर केदाळय म्हाका मानसीक वत्तड आसा वा नॅगेटीव चिंतप आसा, नकारात्मक चिंतप आसा, हांव पिडेस्त जाता भाव भयणीनो. वायट सवयो, विविध तरांचें व्यसन, मादक द्रव्यां. जर हांव बिडी ओडटां, सिगरेट ओडटां, हांव ड्रग्स घेतां, दिसपडटें हांव पियेतां, मदू खातां, तवळ हांव म्हाकाच पिडेक हांव समर्पण दितां. लढाई, झगडें, झुजू, बोगसणें उणें जाल्ल्यान केदाळ हांव लढाई करतां, बोगसणें दिनासान जियेतां, तवळ म्हाका एका ना एका तराची पिडा घेवच्या ती आदाराची जाता. परिसराचें समतोलन आसतना, परिसराचें समतोलन म्हणजे जावं पुरो परिसरान म्हज्या फोवतें उदक वा वारें वा उजवाड तो हाचें समतोलन तें जर म्हज्या बेजबाबदारी मरिपा तें चुकलां जाल्यार
देखून भाव भयणींनी दुसऱ्या कारणां मरीपात आमी आमची भलायकी वगडायता आनी एका ना एका तराच्या पिडेक आमी बली जावचें आसा. तर पिड्यांतली सुटका जोडूंक आमी कितें करीचें? 1 वा 2 मॅटां. पयलें मॅट, देवा पेल्या आनी प्रकृती लागीं राजी जायचें. हांवें पयलें देवा लागीं राजी जावंक आसा, म्हज्या पेल्या लागीं राजी जावंक आसा, म्हजे लागीं राजी जावंक आसा, हांवें जियोच्या त्या प्रकृती लागीं हांवें राजी जावंक आसा. केदोळा हांव अविधेयपणां जियेतां, म्हज्या पेल्या लागीं अविधेयपणां जियेतां, रागान जियेतां, वा देवा लागीं बऱ्या संबंदान हांव जियेना, कंडिजावन बरी भलायकी म्हाका मेळना. देखून म्हजे लागीं, म्हज्या भावा भयणी लागीं, देवा लागीं आनी म्हज्या प्रकृती लागीं हांवें राजी जावचें. दुसऱ्यान, भलायकी शेतांत कितें बरें आसा ताचो उपेग करचो. भलायकी शेतांत कितें बरें आसा, कंडिजावन आमकां आमचें मागणें उपकारता, आराधन उपकारता. हांव मागतां, आराधन करता म्हणून चिंतया म्हज्या पिडे खातीर कितें वकात आसा तें वकात हांव काण घेना जाल्यार कालें म्हणटात. कालें जायत. थोड्या मनशांनी तशें केल्लें आसा, म्हाका मागणेंच पुरो. थोडे ब्रदर्स आमच्या मदें आसात, ते मागतात आनी म्हणटात तूं संपूर्ण गूण जालाय आनी कांय भिवची गरज ना, आनी थोडीं पाती येतात आनी खंयचेंय वकात घेनात. भाव भयणीनो, खंयचेंय वकात तुवें सोडच्या पयलीं चिंतया तुका भोगता, जेजून तुका गूण केलां, बरें केलां, परतून बडी तपासणी कर, परतून बडी तुजी परीक्षा कर दाक्तर लागीं वचून. आनी जर तो दाक्तर सांगता तूं संपूर्ण गूण जाला, जेजूक अर्गां दी, ताचो अर्थ तूं दुबावताय म्हणून न्ही, तुवें खात्री करूंक आसा. देखून कितें देवान आमकां वखदां मरिपात दिलां, दाक्तेरां मरिपात वा वैद्यकीय सेवे मरिपात आमकां दिलां, ताचो उपयोग आमी करचो. कितें आमच्या दिसपडट्या जिवनांत आमच्या मागण्यां मरिपात आमकां भलायकी लाभता, ती भलायकी न्ही जावन लाभल्यागी म्हणलें आमी दाक्तेरां सरचें वचून खात्री करचें. भाव भयणीनो, आमची भलायकी थोडे फावटी आमी होगडायली आसा, आमी पाड केल्ली आसा. ह्या खातीर सोम्याचें बोगसाणें आमी मागता आसतना तसो सोमी आमकां गरजेचो आदार दिवं दी म्हूण ताच्या लागीं आतां आमी मागया. आमी सकाळांनी दिमी घालची. आमची जाप दैवीक वैजा आयक आमकां, दैवीक वैजा आयक आमकां. मोगळा जेजू भलायकी क्षेत्रांत आसून वावुरच्या दाक्तेर, नर्सां, वावुराडी आनी आडालतेदारांनी तांच्या निस्वार्थी सेवेन तीर रावून गूण करच्या तुज्या दैवीक मिसावांत वावुराडी जावंक तुज्या दैवीक सक्तीन तांकां बर म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. भलायकी क्षेत्रांत सेवा दिवच्या याजक धार्मिकांनी जेजू परी मोगान सेवा करूंक तांची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी कर म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. पिडा गूण करूंक वखदां तयार करच्या कंपनीक तुजें बेसांव दी. भलायकेक आनी जिवाक वायट आसचें वकात विकच्या धंद्यातावन भायर येवंक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. पिडा सोदून काडची आतेरां सायेती उत्पन्न करतल्यांनी फकत वेव्हाराच्या दृश्टेन न्ही, बगार भलायके सेवेच्या दृश्टेन वावरूंक शिकय म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. भलायके सेवेक येवच्या पिडेस्तांक शोशण करच्या सर्वांनी तांचे पाताक आनी खोटेपण सांडून तुजी बरी पिडेस्तांची सेवा करूंक तांकां तुजें दैवीक प्रेरण दी म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. भलायके क्षेत्रांत सलसो धंदो आनी शोशण निवारण करूंक जबाबदारी आसच्या सर्वांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. निर्गतीक पिडेस्तांची जतन घेवच्या संघ संस्थाचेर, आश्रमाचेर, स्वयंसेवकांचेर आनी तांकां आदार दिवच्या दानींचेर तुजें दैवीक बेसांव घाल म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. आस्पत्र्यो चलोवच्या सर्वांनी वेव्हारीक चिंता सोडून सेवे मनोभावान वावरूंक दुबळ्या धाकट्या पिडेस्ता थंय दया दाखोवन तुज्या सोडवणेच्या मिसावांत भागीदारां जावं कुमोग कर म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. आमी पिडेतावन आमकांच राखच्याक खाणा जेवणांत पिवनांत मीत सांबाळूंक, सर तरांच्या वायट सवयेंतल्यान पयस रावूंक, खोटेपण आनी पातका विरो झुजोवंक, एकामेका बोगसून जियोंक तुज्या सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता. दैवीक वैजा आयक आमकां. ह्या घडये विविध पिडेक लागून घरांनी आनी आस्पत्र्यांनी आसच्या पिडेस्तांक बऱ्यांतली बरी सेवा, आदार, कुमोक मेळून
बेगीनच भलायकेक वो तांकां कर म्हण मागता हांव. दैवीक वैसा आयक आमकां कंडी जावन आमच्या पिडे वेळार तसो सोमी आमचो बरवसो, तसो सोमी आमचो आदार. ह्या सोम्याक बरवश्यान उलो मारया आनी गावया तुन सोम्या बरवसो. आमी सक्कडी उबी रावया. सोम्या बरवसो, तुम सोम्या भद्रासो, रक्षक दई दिवसो, जिने जुजा जय दिवसो, बेना कसले अंधार जाल्यारी, वारे वादळ भोवती उठल्यारी, फांकय बुजवाट दयेन मोजेर तुजो, तुजेर सोम्या बरवसो, तुन सोम्या बरवसो, तुन सोम्या भद्रासो, रक्षक दय दिवसो, जिने जुजा जय दिवसो. आमी सक्कडी दिमी घाल्या भावा भयणीनो. एका ना एका रितीन आमी सक्कडी पिडेस्त आनी हांगासर जेजू आमचो दैवीक वैज आसा. ताणें पिडेस्तांक बरें केलें, ताणें पिडेस्तांक बरवसो दिलो. आमच्या लागीं कसली पिडा आसा आमी ती मोती काडया, जेजूक भेटोवया, बाबार्थान जेजूक भेटोवया. जेजू लागीं सांगया आमी सोम्या परत्या बाबार्थान आज ह्या पूर्ण शेताक हांव पावल्या. ह्या पिडेंत हांव जायत्या वर्सांनी हांव कश्टातां. म्हाका भलायकी दी सोम्या, म्हाका गूण कर सोम्या, बरें कर सोम्या म्हूण मागया. ते कसल्यो पिडा आमकां आसात त्यो आमी सांगया, जेजूक आमी भेटोवन दिवया. जर तुमच्या कुडीच्या खंयच्याय बागाचेर खंयची पिडा तुमी बघून आसात, तुमचो उजवो हात थंयसर तुमी दवरचो तुमकां बगता जाल्यार. आनी हांव हें मागणें शिकयतां तुमच्या काळजांतच. हें मागणें म्हणजे सोम्याची काकुळट आनी गूण करची सकत मागची आमी. आनी त्या मागण्या उपरांत पवित्र तेलान तुमकां आमी मागतले हांव. आनी ह्या मागणें मरिपात खंडी जावन सोमी भलायकेचें देणें फावो करतलो. सोम्या जेजू हांगासर आसच्या ह्या सर म्हज्या भावां भयणींक तुका समर्पण दितां. परत्या बाबार्थान सोम्या ती हांगासर आयल्यान तांच्या जिवितांत एका ना एका तराच्या पिडे मरिपाक ती कश्टातात. आ सोम्या जेजू तांची दूख तूं स्विकार कर, तांची बेजाराई तूं स्विकार कर, तांचो आकांत तूं स्विकार कर, तांचे समस्या तूं स्विकार कर. आनी तांकां तूं कचीत कर सोम्या, तूं तो दैवीक वैज तांचे सोवें आसाय म्हणून. खंयच्याच संदर्भार भियोवची गरज ना म्हणून, खंयच्या संदर्भार निराशी जावची गरज ना म्हणून. सोम्या जेजू तुजी भोव पवित्र दैवीक सकत ह्या घडये ह्या सर भावा भयणीचेर आमी मागता. तुज्या दैवीक सक्तेन जेजू तांकां तूं आपड, तुज्या दैवीक सक्तेन जेजू तांकां बरें कर, तुज्या दैवीक सक्तेन जेजू तांची पिडा तूं काड जेजू, तुज्या दैवीक सक्तेन जेजू तांकां सवकासाय दी जेजू, तुज्या दैवीक सक्तेन जेजू तांकां जाय असो बरवसो तूं दी, तुज्या दैवीक सक्तेन जेजू तांकां गरजेचें बरेंपण तूं जेजू, तांची दुकां तूं पुसून काड सोम्या, तांचे कामचे पांय तूं घड कर सोम्या, तांचो उबलो बरवसो परतून पटी तांच्या जिवितांत तांकां पाटी तूं दी, तांचे जिवीत तूं नव्यान बांदून हाड सोम्या जेजू. सोम्या जेजू दैवीक वैजा ह्या घडये ह्या सर म्हज्या भावा भयणींक तुज्या हाती हांव समर्पितां. तुज्या दैवीक काळजाची ती भोव पदवेदार सकत तांचेर देव मागता. तुज्या दैवीक काळजांत हांव
ती अजापांची सकत, पिडा काडची सकत, भलायकी दिवची सकत आनी विशेशान काकुळतीची सकत तांचेर देवों दी मागता. आमी सक्कडी जेजू अर्गां देवया. अर्गां तुका जेजू, 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 अर्गां तुका जेजू. उबी रावया. त्या लावणी करता आसतना आमी गांवचें गीत जेजू सोमिया, जेजू सोमिया, जेजू सोमिया जेजू. जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, आमकारा सोमिया जेजू, आमकारा सोमिया जेजू, आमकारा सोमिया जेजू, आमकारा सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, 복숭 시커이 소미야 제수, 복숭 시커이 소미야 제수, 복숭 시커이 소미야 제수, 복숭 시커이 소미야 제수, 제수 소미야 제수, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, जेजू सोमिया जेजू, 마금 치카이 소미야 जेजू, 마금 치카이 소미야 जेजू, 마금 치카이 소미야 जेजू, 마금 치카이 소미야 जेजू, जेजू 소미야 जेजू, जेजू 소미야 जेजू, जेजू 소미야 जेजू, जेजू 소미야 जेजू. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸರ್ವರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಸರ್ವರು ನನ್ನ ಕೈ
ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. दिमेगालिया बाबा बहिणीनो, सोम्याचो आशिर्वाद कितलो शक्तिवंत गी म्हणल्यार आमी जाणा. थंयसर 5 हुंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो. सोम्यान आशिर्वाद घालो आनी कितल्याश्या लोकांक 5000च्या चडीत लोक आसलो. तसो आशिर्वाद सोम्यातान मागया, आमचें जिवीत पुना बरीत करच्या गावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता सास्तानमान करूया, पूर्विल्या त्या रूपाबद्दा नव्यो रिती आदार्या, सोलवेच्या अस्कत विश्व्या वावरताचे बोल दिव्या, जशी बापा तशीच पुता उल्हासाने स्तुती जाव, पदवी महिमा सजना सजना एका ताळ्यान हरसिता, तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी वार्ता. प्रार्थुया. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
निमाणे गीत आमी गावया. संतोष व्हावा, उल्हास व्हावा, स्वर्गातावून संदेश आयला. संतोष व्हावा, उल्हास व्हावा, स्वर्गातावून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष व्हावा, उल्हास व्हावा, स्वर्गातावून संदेश आयला. मोगाळ पुत्रा सोवे हांवकार मोरी आशीर्वादी वांका. भगीन कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.